कन्स्ट्रक्शन्स ते रस्त्या सायडीक आसा आनी घरा आहा कोणाची कांयच वयची ना, फक्त कमर्शियल स्ट्रक्चर इस्टाब्लिशमेंट ते रस्त्याक रोड वायडिंगेन येता नाल्यार रस्त्याक जी आसा तीच वयतली. ताका स्पेसिफिकली हांव सांगूंक सोदता कॅटेगरायज कशें केला, कितें केलां तें सांगूंक सोदता. हाय कडेन ऑर्डर जी दिला तितून 8 कॅटेगरीज आसा. तितून फर्स्ट कॅटेगरी म्हणल्यार इल्लिगल कन्स्ट्रक्शन्स इन पंचायत एरियाज विच आर बीइंग यूज फॉर कमर्शियल पर्पजीस. कमर्शियल पर्पजाक जी कन्स्ट्रक्शनां यूज करता इल्लिगल कन्स्ट्रक्शन ती सेपरेट कॅटेगरी आहा. आनी दुसरी एक कॅटेगरी आहा ती म्हणल्यार इल्लिगल कन्स्ट्रक्शन्स ऑन रोड सायड, हायवे, मेजर रोड इन पंचायत एरियाज, जेकर काल माविन कुदून उलयतालो. सो हायकोर्टान स्पेसिफिकली सांगला हितून की जे इल्लिगल कन्स्ट्रक्शन सगळी जे रस्त्यार येता, रस्त्याच्या सायडीक एबिटिंग रोड सायड, नेक्स्ट टू द रोड सायड येता, रोड वायडिंग येता, ती सगळी डॅमोलेशन जातली. वेदर इट इज कमर्शियल, वेदर आनी कितें यूज करता काय ना ते लागना. आमकां रिपोर्ट फायल करपाक जाय आनी तो रिपोर्ट सबमीट करपाक जाय. जर मोडिना जाल्यार 15 दिसांनी ते पंचायतीन नाल्यार सरपंचान नाल्यार सेक्रेटरीन ते मोडपाक जाय असो क्लियर कट डायरेक्शन दिल्ले आसा. खंय ना खंय आमकां तर दिसता की माविन बिजुनो हे सांगपाक सोदनासलो काल लोकोवपाक सोदतालो. कमर्शियल इस्टाब्लिशमेंटची जी ऑर्डर आसा जाल्यार जी गव्हर्मेंट लँडान येता नाजाल्यार ती आनी खंय ताका डायरेक्शन्स कोर्टान काय दिवना, फक्त लॉजिकल एंडान व्हरपाचें म्हणजे लॉजिकल एंड काबार करपाचें आनी कितें तरी तिका सोल्युशन हाडपाचें अशें डायरेक्शन दिलां म्हणटा. बट हांव सांगूंक सोदता तशें डायरेक्शन्स ह्या कोर्ट ऑर्डरीन कांयच दिवना. कोर्ट ऑर्डरीन सिंपल म्हटल्यार कसलेंय इल्लिगल कन्स्ट्रक्शन आहा ते एज पर पंचायत राज, एज पर सेक्शन 66 पंचायतीन पयलीं मोडपाक जाय, सेक्रेटरीन पयलीं रिपोर्ट दिवपाक जाय, पंचायतीन मागीर मोडपाक जाय. जर पंचायत एज पर सेक्शन 66 मोडिना जाल्यार सेक्शन 66 3, 4, 5 डेप्युटी डायरेक्टर आपले पावर एज्यूम करता, पंचायतीची पावर एज्यूम करता आनी डेप्युटी डायरेक्टर मोडटा. जर डेप्युटी डायरेक्टर मोडिना जाल्यार सेक्शन 66 व्हिडिओ रायट आहा ते स्टॉप करपाक. जर सेक्शन 66 जर कोणूच जर पंचायत मोडिना, सरपंच मोडिना जाल्यार डेप्युटी सरपंच मोडना जाल्यार तेजेर एक्शन घेवपाक, तेंचेर एक्शन घेवपाक कोर्टान सांगला तुम्ही पेटिशन करूंक शकता अंडर सेक्शन 210A आनी अंडर सेक्शन 50 सबसेक्शन 4 डिस्क्वॉलिफिकेशन पेटिशन करूंक शकता. आनी ते सरपंचाक, त्या डेप्युटी सरपंचाक जो पंच मेंबर कसो तो ताका इल्लिगल कन्स्ट्रक्शन सपोर्ट करता ताका डिस्क्वॉलिफाय करूंक शकता. आनी हे कोर्टान सांगलेलें आसा. हे स्पेसिफिकली कोर्टान सांगला. हांव तुमकां अजून वाचून दाखयता. The AG submitted that there are statutory checks in place to ensure that officers which are tasked with the duty to prevent illegal constructions perform their duties without remiss. Section 210A of the Goa Panchayat Act empowers Director of Panchayat to remove member of Panchayat on account of persistent remiss of duties in discharge of duties. म्हणल्यार जेन्ना इल्लिगल कन्स्ट्रक्शनाचेर एक्शन घेवपाक पंच मेंबर, सरपंच, डेप्युटी सरपंच कोणी फेल जाता ताका डिस्क्वॉलिफाय करपाक सेक्शन 210A चे प्रोविजन आसा. आनी ताकाच लागून आयज आमी फायली तुमकां दाखोवपाक हाडला, कित्याक आमी ऑलरेडी 2022 चिमला पंचायत, कुडका पंचायत, लोटली पंचायत ह्या पंचायती सरपंचाचेर आनी पंच मेंबरांचेर डिस्क्वॉलिफिकेशन पेटिशन केल्लें आसा हेच सेक्शनाचेर. तुमकां एकूच उगडून दाखयता. अंडर सेक्शन 210A जो हायकोर्टान आतां सांगला ऑलरेडी आमी डिस्क्वॉलिफिकेशन पेटिशन केल्लें आसा. पण 2022 ते 2025 पावले अजून तेजेर कांय जायना. थोडी मॅटरी, एक मॅटर आमकां ऑर्डरीक पावल्ली आसा, दुसरी मॅटरी फक्त रिप्लायक आसा आनी 3 म्हयन्याची आमकां डेटी मेळटा. सो हे जाता कित्याक हायकोर्टान आतां सांगलेलें आसा की हो डिपार्टमेंट, पंचायत डिपार्टमेंट फेल जाल्लो आसा आनी हेजेर माविन गुजराचेर कांयच लक्ष ना. लॉजिकल कन्क्लुजन व्हरपाक जाय तर माविन गुजून ह्यो सगळ्यो केसीस आहा, ह्यो सगळ्यो फायलीज आहा त्यो व्हरपाक जाय. तो फक्त बिजी आसता. तो समजता की आपले डिपार्टमेंट वारेर चल्लेलें आसा, तेणी हे सेक्शनां, तेणी हे प्रोविजन वाचपाक जाय. आमकां तर दिसता की हो आपली जे डिपार्टमेंट आसा आपल्या फार्म हावजान बसून तो चलयता, ते काय पडलेलेच ना. कित्याक अशें तो स्टेटमेंट दिता की ताका की घरां मोडपाची ना. ते हायकोर्टान ऑलरेडी सांगलेलें आसा की घरां सगळीं मोडपाची आहा जी रस्त्या सायडीक येता आनी बाकीची जी कम्युनिटी आसा नाजाल्यार गव्हर्मेंट लँडां तिवूय मोडपाची आसा. ताका तिणें ऑलरेडी सांगला की एज पर सेक्शन 66 एक्शन घे. आनी जर एक्शन घेना जाल्यार डिओपीन तुम्ही डिस्क्वॉलिफाय पेटिशन करचे पडटा आनी तो पंच मेंबर डिस्क्वॉलिफाय जातलो. सो ऑलरेडी आमी जर केल्लें आसा हे केसीक तुमी लॉजिकल कन्क्लुजनाक कित्याक व्हरना. हांव रिजनूय सांगता कित्याक डिस्क्वॉलिफिकेशन पेटिशन पेंडींग आसा. डायरेक्टर ऑफ पंचायत जी सिद्धी अलंकर आसा ती लास्ट 2 वर्सां एक अनेक एडिशनल पोस्ट
होल्ड करताली तिका एडिशनल डायरेक्टर ऑफ पंचायती वर्क पोस्ट आसलो. बट जेन्ना एडिशनल डायरेक्टर ऑफ पोस्ट ती होल्ड करता तेन्ना ती केसीस दुसरे केसीस आहा त्यो घेता. बट डायरेक्टर ऑफ पंचायत जज कोर्टान ज्यो केसीस जातात त्यो ती केसी घेत नासले. सो म्हाका तुमचे हो प्रश्न आहा की 2 वर्सां तुवें तो पोस्ट कित्याक फुलफील करूंक ना, कित्याक तुवें तो वेकंट केल्लो. जेन्ना आमी हियरिंगाक वयता तेन्ना आमकां 3 म्हयन्याचे 4 म्हयन्याचे डेटीस मेळटा आनी तश्योच पेंडींग आसा. आतां तरी हायकोर्टान जेन्ना तुमकां बडी मारला, तुमी थापट मारला, जाल्यार तुमी हे सिरियसली घेवपाक जाय आनी हेजेर एक्शन घेवपाक जाय. कित्याक आमी झगडटा एक क्लीन आनी एक ट्रान्सपरंट गव्हर्मेंट रायट, एक पंचायत आमकां बरी मेळपाक जाय म्हणून. जेन्ना सरपंच नाजाल्यार पंच मेंबर इलिगॅलिटीज, स्पेशली जे मायग्रंट्साची इलिगॅलिटीज आसा, एनक्रोच केल्ले आसा, ग्रॅब केल्ले आसा कोणा जाग्याचेर, मागीर 20 पॉयंट आसूं कितें आसूं, तेजेर जे आमी एक्शन घेता तेजेर आमी पंचायत फेल जाल्यार तेंगेर एक्शन घेता. जर डिपार्टमेंट फेल जाता, डिपार्टमेंट म्हणटा आपल्याक प्रेशर आसता, सो तिकाच लागून आमी हे करून थकला.